गोंयान एक असो भुरगो आसा जो भुरगो आख्खे देशान नीट जी एग्जाम आसा ते नीट एग्जामीक 570वे रँकाचेर येयल्लो आसा. नमस्कार, तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा. जाल्यार तुम्ही जाणा आसतले की प्रत्येक भुरग्याचें ल्हान आसतनाच्यान एक स्वप्न आसता की आपूण व्हड जावन एक खंय तरी बरे प्रोफेशनान वयचो आनी त्याच दिशेन तो भुरगो जो आसा तो आपलें शिक्षण त्याच दिशेन व्हरपाचो प्रयत्न करता. आनी तशेंच तेजे फाटोफाट तेंचे आवय बापूय सुद्दां आसतात. त्या आवय बापायचें सुद्दां एक अशें स्वप्न आसता की आपल्या भुरग्यान खंय तरी एक बरें प्रोफेशन मेळचें. स्पेशली चडशे लोकांचे अशें स्वप्न अशें आसता की आपलो भुरगो इंजिनियर जावचो, आपलो भुरगो डॉक्टर जावचो. ही जी प्रोफेशन्स आसात ती खुबशे जाणांचे अशें स्वप्न आसता. खुबशे पेरंट्सांचे म्हणात, खुबशे स्टुडंट्सांचे म्हणात हें स्वप्न आसता. जाल्यार तुमी सगळे जाणा आसतले की गोंयान एक असो भुरगो आसा जो भुरगो आख्खे देशान नीट जी एग्जाम आसा ते नीट एग्जामीक 570वे रँकाचेर येयल्लो आसा. तसोच गोंयान तो नंबर 1 ह्या रँकाचेर येयल्लो आसा. जाल्यार तेजें नांव आसा ऋषभ निलेश तलवडकर. सो आयज आमी ऋषभ निलेश तलवडकरा कडेन येयल्ले आसात आनी तेजो जो अनुभव आसा तो गोंयान कसो तो फर्स्ट नंबराचेर येयलो, तसोच 570 जो तेका रँक आख्खे इंडियेन मेळ्ळो. सो तेजो जो अनुभव आसा, कशें कितें तेजे फाटल्यान सगळें तेका शिकपाक खातीर तेका यंत्रणा लागली, कसो कितें तेका फॅमिलीचो सपोर्ट मेळ्ळो, तेजो जो अनुभव आसा, तेजो अनुभव आयकपाक लागून आयज आमी तेंचे घरा येयल्ले आसा. येस, येवकार बाब तुका ऋषभ. थँक यू. येस. सो आमी आयकलां की नीट एग्जाम जी आसा, नीट एग्जामीक तुमी गोंयान फर्स्ट प्लेस काडली. तशीच ऑल ओव्हर इंडिया 570वी प्लेस काडली. सो हितून तुमकां कशें कितें, सगळ्यान पयलीं विचारीन सारको मेजर क्वेश्चन म्हणल्यार कशें दिसता? कम्प्लिटली सरप्रायज. खूब खूब खूश जालो हांव जेन्ना रिजल्ट आयलो तेन्ना. म्हणजे जे म्हाका एक्सपेक्टेड आशिल्लें ते एक्सपेक्टेशन्स पास करून म्हाका रिजल्ट आयलो. सो आय वॉज व्हेरी हॅपी एंड माय फॅमिली वॉज ऑल्सो व्हेरी हॅपी. आनी मतलब इट वॉज अ गुड एंड टू 2 years. ओके. आनी जेन्ना नीट एग्जाम जेन्ना तूं दिता म्हणजे एमबीबीएस जावपाचें हें तुवें स्वप्न पळयल्लें. सो एमबीबीएस जावपाच्या खंयच्या स्टँडर्डा क्लासान तुका अशी रूच लागली? ओके. सो हांव तसो पयलींच्यान केन्ना तयार नाशिल्लो. म्हणजे आय वॉज नेवर प्रिपेर्ड विथ एनी प्लॅन. 9वी-10वी जेन्ना हांवें केली तेन्ना म्हाका सायन्स खूब आवडपाक लागलें. सो तेन्ना म्हाका दिसलें की आय वॉज शुअर की हांव सायन्सान वतलो म्हणून. म्हाका जेन्ना सायन्सान गेलो हांव तेन्ना 11थान हांव शुअर नाशिल्लो की मेडिसीन करूं काय इंजिनियरींग. सो हांवें दोनी घेतले. पीसीबी हांवें घेतलो मेन, पण मॅथ्स सुद्दां ड्रॉप करूं ना कित्याक की मॅथ्स म्हाका पयलींच्यान आवडटालो. ॲज 11th and 12th जालें म्हणजे म्हाका बायोन थोडो चड इंट्रस्ट येवपाक लागलो एंड आय वॉन्टेड टू परस्यू दॅट फर्दर टू गेन मोर नॉलेज इन दॅट सब्जेक्ट. सो दॅट्स वाय आय डिसायडेड टू गो टू एमबीबीएस. ओके. आनी तुमच्या घरान ऑलरेडी तुजो डॅडी डॉक्टर आसा. सो माय सो तेंका पळोवन अशें तुमकां दिसना आयलें की आपल्याक बाबा पयलींसान असो डॉक्टर जावपाक जाय आनी मेडिकल कॉलेजान वचपाक अशें बीन तुका केन्ना दिसना? बिकॉज बोथ ऑफ देम वर बिग इन्स्पिरेशन्स. माय फादर इज अ सर्जन एंड माय मदर इज अ डेंटल सर्जन. ओके. सो ताच्या खातीर आय हॅड अंडरस्टूड द मेडिकल करियर म्हणजे फ्युचरान कशें कशें जातलें आनी आय हॅड रियली लायक्ड वॉट दे वर डुईंग. पण तांणी दे वर ऑलवेज हॅपी जें कितें हांव करूं. पण म्हाका तो थोडो इंट्रस्ट जालो की आय सॉ द career and I liked it, so I decided to pursue it. सो आतां नीट एग्जामीन तूं गोंयान फर्स्ट प्लेसीचेर येयला आनीक ऑल ओव्हर इंडिया 570 रँकाचेर येयला. सो आतां तूं फुडें चूज करतलो? अगेन हांव पयलींच्यान केन्ना प्लॅन दवरना, पण फुडें होपफुली जेन्ना पयलीं हांव करंटली रावला कॉलेजांची लिस्ट येवनी, कट ऑफ्स येवनी. जीएमसी ऑलरेडी एक ऑप्शन आसा आनी आय एम शुअर आय बी गेटिंग देर. एंड because my father is also passed out from GMC. I know all those doctors. But then I'm waiting to see other options if there's a really good college outside. आणि मागीर decide करता जेन्ना येतलें तेन्ना. ओके. सो आमचे जे गोंयकार प्रेक्षक आसात, जे लोक तुका पळयतात आनी खुबशे अशे यूथ यंगर जनरेशन तुजे पेक्षा ल्हान भुरगे सुद्दां तुका पळयतले आयज. सो तेंकां तूं तुमचो एक बारीकसो अनुभव सांग. म्हणजे तुका शिकपाक खातीर कसो कितें तुका त्रास घेवचे वेळार एन्जॉय केलो, कशें कितें तुका फॅमिलीन सपोर्ट केलो, ते थोडक्यान सांग आमकां. सो फर्स्टली फॅमिली खातीर फॅमिली वॉज ऑलवेज व्हेरी सपोर्टीव. फ्रॉम माय पेरंट्स टू माय ग्रँड पेरंट्स
and to chachi, mama, mami, सगळी I never felt that nobody was there. म्हणजे everybody was there with their own support आणि सगळी हेल्प करताली. सो तातून म्हजी जर्नी खूप सोपी झाली. लायक इट बिकेम मच इजियर. आणि ताजे मागीर experience wise I enjoyed the journey. 11th 12th science syllabus as a learning experience was amazing, phenomenal. आणि नीटा खातीर थोडी कठीण झाली. We were like a very special batch, I would say, because this is like a turning point in NEET exam. The paper that we got was a little unexpected, but we prepared and we studied our bit and we answered the exam. सो आम्ही तुमची पर्सेंटेज पयली 99.97% तुका मेळिल्ले आसात. सो इतले ही जी पर्सेंटेज आसा ती एक इट सेल्फ एक अचिवमेंट. सो तो अचिवमेंट तुका मेळटलो अशें तुका पयलीं दिसलेलें की नीट एक्झाम दिवचे पयलीं आपूण हें अचीव करूं शकता अशें कितें चिंतलेलें तुवें? Initially it was very vast कित्याक म्हाका 11th स्टार्टिंगाक तरी I had not understood the exam perfectly till then, and so the amount of portion that we were learning and the number of questions, number of marks, the number of hours, it felt like a huge thing. And it was a big syllabus, a big exam. पण I kept doing every day जें कितें शिकतालो. आणि by the time 12th end पावलो, like few months उरिल्ले, ताजे मागीर like we understood the paper and all of us were sure and I was hoping to get a good percentile. म्हणजे तशें हांवें एग्जामी खातीर प्रिपेर केल्लें. ओके. सो आतां एक तुमकां तुमच्या घरांचो असो एक क्वेश्चन करता की जेन्ना तूं स्टडी करतालो तेन्ना तुका अशें टीव्ही बीन पळोवपाक डिस्ट्रॅक्शन जाता, मागीर मोबायल यूज करप जाता, अशें डिस्ट्रॅक्शन बीन अशें तुका कितें आशिल्लें? मोबायल नाशिल्लो कित्याक मोबायल हांव नॉर्मली आय प्रिफर टीव्ही ऑर सो मोबायलाचेर चड हें नाशिल्लें. देन आय यूज टू ऑलवेज बॅलन्स. म्हणजे हांव अभ्यास करतालो पण अशें हांव 6-8 वरां बसूंक शकना पयलींच्यान. ओके. सो हांव मदीं मदीं जशें अभ्यास त्या दिसाचो बरो जालो ब्रेक घेतालो मदीं. आय एम अ बिग मुवी बफ, सो म्हाका मुवीज पळोवपाक खूब आवडटाले. कीबोर्ड खेळटालो केन्नाय. आनी म्हजी भयण आशिल्ली, यंगर सिस्टर, टू जस्ट कीप मी बिझी. ओके. सो तूं स्टडी करतालो तेन्ना टीव्ही बीन सगळी बंद आसताली? हय, जेन्ना हांव करतालो तेन्ना शी इज यंग सो शी कॅन एन्जॉय. पण तशें शी हेल्प्ड अ लॉट प्रायोरिटायझींग. आणि तशें म्हाका डिस्टर्बन्स जायनाशिल्लो. सो वन्स वेन आय वॉज ओवर देर आय वॉज स्टडींग बट नॉट फॉर टू लॉंग. 3-4 वरां करून मागीर ब्रेक घेतालो थोडो. आणि तुमी म्हटलें तुजे पेरंट्साची इन्स्पिरेशन आसा. सो अशी एक सगळे गोंयकारांक सांग की पेरंट्साचें म्हटल्यार कितें अशें स्पेसिफीक कितें इन्स्पिरेशन घेवन तूं लायफान फुडें वचपाक सोदता? सो पेरंट्स आर युअर रोल मॉडेल्स न्ही. आनी पेरंट्सांक पळोवन तुका कळटा की ती कितें करता. आनी आय फील द करियर दॅट युअर पेरंट्स हॅव आर दीस द करियर दॅट यू वील अंडरस्टँड द मोस्ट. म्हणजे तुका ते सगळे एक्सपिरियन्स खबर आसा वॉट एक्सपिरियन्स युअर पेरंट्स आर गोईंग थ्रू. म्हणजे यू वोंट अंडरस्टँड इट एज मच एज देम, पण तुका थोडी श्युरिटी आसता. सो जेन्ना ऑप्शन्स आशिल्ले बिटवीन इंजिनियरींग एंड मेडिकल, बोथ वर गुड, पण म्हाका मेडिकलान थोडो चड इंट्रस्ट नॅचरली जालो. आय हॅड मोर इंट्रस्ट इन मेडिसिन बिकॉज I like to study about anatomy and subjects. And so parents act as big inspirations. Also the amount of support that they give you, nobody will. They are your first teachers. So everybody will have parents as their role models always. सो तुका 7th 8th सावन बायोलॉजी आवडपाक लागले आनी ह्या फिल्डान येवपाक दिसलें? म्हाका खरें बायोलॉजी आनी मॅथ्स दोन्ही फेवरेट आसताले म्हजे. I used to love maths from before. ओके. सो म्हाका 8th 9th 10th सायन्स खूब आवडपाक लागलो. मागीर मेडिकलाक चड हें जालें. ओके. सो हायर सेकंडरीक खंयचे सब्जेक्ट घेतले तुवें मागीर? हायर सेकंडरीक आय वॉज द PCMB. सो हांवें मेनली PCB घेतिल्लें, बट आय डीड नॉट ड्रॉप मॅथ्स. ओके. हांवें मॅथ्स सायडीक दवरलें. सो फॉर माय बोर्ड एग्जाम्स आय आन्सर्ड PCMB आनी इंग्लीश आनी हिंदी. ओके. ही जाली घरांतली. आनी स्कुलान तुका टिचर्स तुका कशें पळयताले? एक सारको स्टुडियस भुरगो, काय असो मस्ती करपी, खेळपाक वचपी असो भुरगो, काय सारको स्टुडियस फर्स्ट बेंचर भुरगो अशें पळयताली? हांव फर्स्ट बेंचर नासतलो, पण हांव खंय तरी मदीं आसतलो थंय फर्स्ट तिसरो बेंच बी कसलो. ओके. सो आय वॉज फर्स्टली माय हायर सेकंडरी आय जॉइन्ड डेम्पो पेस इन मिरामार and I really liked it. Very amazing faculty. And along with that I had also taken Akash Panjim branch for a extra coaching. Although PACE was an integrated course, so PACE taught both for your Goa board as well as your NEET. Plus I took Akash because it helps to see another test series, another
class, so it gets better exposure. आणि they always felt that I was hopefully they felt that I was a good kid. म्हणजे बरें हांव I used to always balance. हांव जेन्ना ब्रेक येतालो भायर वतालो क्रिकेट फुटबॉल खेळटालो. ओके. सो तसो जेन्ना क्लासीस आसतालो तेन्ना अभ्यास करतालो. ब्रेकान अभ्यास करपाचो असलो भुरगो न्हय हां, पण माय टीचर्स आर व्हेरी प्राऊड ऑफ मी. दॅट आय वॉज हॅपी. ओके. आनीक अशें कितें तुका याद जाता की टिचरीन तुका सांगलेलें आयज युजफूल जाला, आयज तूं ह्या लेवलाचेर पावला तेन्ना तुका खंय तरी टिचरीची एक कितें याद येता? So yeah, teachers were always big inspirations. Only second to parents. Teachers are huge inspirations. Teachers जे कितें सांगता ते सगळें मनान दवरून हांव फुडें गेला. So my principal at Dempu Pace, Miss Ma'am Rupa Khope, she was very inspiring. She had kept me motivated. My teachers also were constantly keeping us motivated. So they made sure that we never felt stressed, burnt out. केन्नाय आमकां बरे भशेन उलयतालीं आमचे बरोबर म्हणजे we should have fun with our teachers. That was one thing that suddenly when I came to 11th, 12th, I realized that teacher-student bond is different and it's very important म्हणून. You have to have a very friendly, enjoyable bond. आणि मागीर ते बरें जाता. So teachers were huge help. Whatever they said, because of that only I've reached here. ओके. सो हे आशिल्ले ऋषभ तलवडकर आनीक तेंचे कडल्यान तुमी आयकलेच आसतले सगळ्यान इंटरेस्टिंग गजाल जेन्ना एक भुरगो असो बरो शिकोन जेन्ना तो नंबर 1 रँकाचेर येता तेन्ना तेंचे पेरंट्साच्या मनान कितें आसता तें आमी जाणून घेवया. सो जेन्ना भुरग्याक यश मेळटा तेन्ना खंय तरी आवय बापायक सुद्दां खूब अशी उमेद आसता. त्याच बरोबर तेंचे जे सिबलिंग्स आसता तेजे भाव भयणां तेंकाय खूब उमेद आसता. जाल्यार आतां आमी तेंचे पेरंट्सा कडेन तशेंच तेजी धाकटी भयण आसा त्रिशा तेंचे कडेन आसात. सो निलेश तलवडकर हो जो ऋषभाचो डॅडी तेंकां सगळ्यान पयलीं विचारुया की तुमकां कशें दिसता सर जेन्ना तुमी एक डॉक्टर प्रोफेशनान आसात आनीक तुमचो भुरगो नीट एग्जामीक गोंयान फर्स्ट येता. सो तुमकां कशें दिसता? सो ऑब्वियसली आमी खूब खूश आसा. सगळे राविल्ले कितें रिजल्ट कसो येतलो पळोवपाक पळोवन वी आर एक्स्ट्रीमली हॅपी. म्हणजे इतले खुशी जाली आमकां रिजल्ट पळोवन. 10वीकूय ताणें तशें केल्लें. 10वीनी तो पयलीं आयिल्लो ICSE बोर्डान गोंयाक फर्स्ट आयिल्लो. 12वीकूय तशें केलें. म्हणजे दोनीदाय येवप सो आमकां इट वॉज अ व्हेरी व्हेरी बीग मोमेंट फॉर बोथ ऑफ अस इन आवर लायफ वीच वील नेवर फॉरगेट. सो डेफिनेटली आमी खूब खूश आसा. सो मॅडम तुमचे एक्सपिरियन्स सांगा. तुमकां मेन म्हटल्यार सगळे घरांचें काम करचें पडटा मागीर तेच बरोबर तुमकां आपलें प्रोफेशनूय सांबाळचें पडटा. सो तितून भितर तुमचो भुरगो जेन्ना नीट एग्जामीक फर्स्ट येता जाल्यार तुमकां म्हाका पास्ट एक्सपिरियन्स सांगा. सो तुमी हें कशें कितें सगळें मॅनेज केलें आनी तेजे एग्जाम टायमार बीन कशें कितें तुमी सगळें मॅनेज केलें तें सांगात. फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम ब्लेस्ड की म्हाका सपोर्ट बरो आसा सगळे हेवटेन. म्हगेली भुरगीं बी म्हाका म्हणजे आतां व्हड जाल्या न्ही ल्हान आसतनाची गोश्ट वेगळी पण आतां ती समजूक आसा. ती आपले कामां आपलो अभ्यास आपूण पळयता. म्हाका तातूंत चड लक्ष घालचें पडना आनी म्हगेलो घोव बी जाय तरेन सपोर्ट करता म्हाका. माय आवय बापूय सगळीं म्हाका सपोर्ट करणारी फॅमिली सगळी आसा. सो म्हाका जेन्ना कितें ल्हान कामां म्हणजे कितें शॉपिंग जावं मार्केटींग जावं कितें हें म्हगेलें बाकीची मदत करून म्हाका बेटर म्हणजे इजी जाता. आणि एज फार एज भुरग्यांचें तांकां हांवें म्हगेलें काम म्हणजे फक्त वेवस्थीत जेवण करून घालपाचें आनी तांचें हेल्थ सांबाळपाचें. बाकी ती अभ्यास बी ती आपल्या आपूण करता. म्हाका चड व्हडलेशें फाटल्यान लागचें पडनाशिल्लें केन्नाच ऋषभाच्याय न्ही आनी तुषाच्याय न्ही. आनी एक हांव मात करतालें एकदां तो अभ्यास करतालो तेन्ना हांव ताका स्टॉप करून सांगतालें यो चल पिक्चर पळोवया म्हणून. खूब जालो म्हणून अभ्यास कारण ते स्ट्रेस न्ही खंय तरी ब्रेक करपाचो आसता हें म्हाका दिसता पेरंट्साचेर आसता. आनी मेन म्हणजे आपल्या भुरग्यांक आपणें सपोर्ट करचो कारण आजकाल खूब कॉम्पिटिशन्स आनी खूब कितें ऑप्शन्सूय आसा. जशें कॉम्पिटिशनूय वाडलां तशें ऑप्शन्सूय वाडलां. सो इफ वी सपोर्ट अवर चिल्ड्रन की तुमी कितेंय करा आमी तुमचे बरोबर आसा म्हणून आय थिंक दॅट इज मोर दॅन इनफ. मागीर ती भुरगीं आपल्या आपूण बरें करूंक लागता. सो तुमी दोगांय आसात ती मेडिकल प्रोफेशनान आसात. सो तुमकां अशें केन्ना दिसलेलें की आपलोय चलो खंय तरी ह्या मेडिकल प्रोफेशनान येवचो आनीक हितून खंय तरी तेणें पार्टिसिपेट जावचें अशें तुमकां दिसलेलें? सर तुमी सांगात. कशें आसा मेडिकल ऑब्वियसली मेडिकल प्रोफेशन आसतकीर यू फील व्हेरी नायस आपले प्रोफेशन जॉईन जालो. पण आमचे पयलीं पासून अशें आशिल्लें की भुरगो कितें करपाक जाय
अशें केन्नाच जावंक जायना की आपूण एक खंयचे रॉंग लायनीन गेलो, आपल्याक म्हणजे फोर्सिबली आपूण पावलो, कोणें सगळें सांगतले हे हो प्रोफेशन चूज करून आपणें केलें, अशें आमकां केन्ना नाका आशिल्लें. कित्याक आमी पळयलां, आय हॅव सीन सम माय ओन लायफ इन आर प्रोफेशनल लायफ, वी हॅव सीन एक्सपिरियन्सीस. अशी खूब भुरगीं आसता की तांचे एक्चुली एक एम्बिशन वेगळें आसता आनी फोर्सान ताका घालें आसता बिकॉज इट्स अ व्हेरी अशें एक्सायटींग ब्रांच. पेरंट्स फील की तुवें मेडिसीन जॉयन जावचें, इंजिनियरींग जॉयन जावचें. कितल्योश्यो ब्रांचीस आसता, कितले प्रोफेशन्स आसता, एंड दे आर ऑल गूड, कसले आसूं ते. एज लॉंग एज यू एन्जॉय एंड यू लायक वॉट यू आर डुईंग एंड यू आर डुईंग इट आउट ऑफ युअर ओन इंटरेस्ट, यू विल ऑलवेज डू वेल. More importantly, you'll be happy at what you're doing. So we have seen this in many times in movies they say this, but it is actually practically true. So I think as parents, our job is give them that freedom. Touch wood, we are lucky that we could give them that whole support, financial support, that they don't have to worry. You don't have other worries. You can freely try to pursue what you want. अशें आमचें एक हें आशिल्लें मत. आनी तातूंत ताणें दोनूय ब्रांचीस घेतिल्ले, म्हणजे दोनूय सब्जेक्ट टचवूड गॉड्स ग्रेस ताका बरे मार्क्स मेळ्ळे. जेई मेन्साकूय ताका बरो स्कोर मेळ्ळो, निटाकूय बरो स्कोर. सो ऑप्शन वॉज ताका. आनी ताका जेन्ना विचारलें तुका एक्झॅक्टली कितें करपाक जाय, तूं ठरय. ताणें सांगलें आपल्याक आय वूड लायक टू जॉयन मेडिसीन. ऑब्वियसली वी वर हॅपी दॅट ही इज फॉलोइंग our stream, but it was his choice and I'm very very happy that he took a calculated decision himself. I would like to pursue this. I'm sure whatever he pursues he'll do well. सो तेंची हांगा धाकटी भयणूय आसा, तृषा. ओके. सो तृषा बाय, आमकां सांगात की तुका कशें दिसता, तुजो भैया म्हणटा, भाई म्हणटा. सो तुजो भाई आतां असो येयला आनीक असो नंबर 1 तो जेन्ना गोंयान येता तेन्ना तुका अशें दिसता की तुवें खंय तरी फुडें व्हड जावन तुवें एक अशी एक्झाम क्लियर करची अशी? हय, दिसता. आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ हिम फॉर दीस रिझल्ट दॅट ही हॅज गॉट. आनी ताणें म्हाका ताका ब्रेक बी जाय आशिल्लो तेन्ना हांव ताजे बरोबर खेळ्ळें आनी तें म्हाकाय सुद्दां आवडलें. सो म्हाका खूब खुशी जाल्ली केन्ना तो आयिल्लो तेन्ना. सो आतां तूं कितकेक आसा? णवेक आसा. ओके. सो मॅडम, आतां तुमी एक सांगात म्हाका की तुमी दोगांय जेन्ना ह्या प्रोफेशनान आसात, मेडिकल प्रोफेशनान आसात, जाल्यार आपले भुरग्याक जे आसा, आतां तो खंय तरी आतां तो नंबर 1 जाला, मागीर आतां फुडें तेजें फ्युचर आसा, MBBSन वचपाची तेजी रुची आसा. सो फुडें आतां तुमी ताका कसो कितें सपोर्ट दितली? फुडें सपोर्ट म्हणजे जशी परिस्थिती येता तशी ताका सपोर्ट करत वचप. आतां तो मेडिसिनान वता, आतां ताका गोंया भायर वचपा जाय, गोंयान रावपा जाय. तातूंत तागेले लिस्टिंगान तागेलो रँकींग खंय पडटा, ताका कितें मेळटा कितें मेळना, तातूंत ताका कितें आवडटा तें मेळटा काय ना, हें सपोर्ट दिवपाचें आमचें काम. की तूं वच खंय, आमकां कांय इशू ना. आनी दुसरें मागीर आमचे वटेनच्यान आमी चवकशी काडपाची की बाबा तागेले बाकीचें सगळें थंय वेवस्थीत जातलें, हॉस्टेल हें तें सगळें पळोवपाचें. नॉर्मली ती आवयक चड टेन्शन जाता, जेवणां तें हॉस्टेलां म्हणटकर तें सगळें पळोवपाचें आनी तशें सपोर्ट करपाचें. आनी दॅट्स इट. आनी टेन्शन म्हणजे एक हांव एड करतलो की इट इज नॅचरल आवयक टेन्शन जाता बिकॉज आवयचो रोल इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. म्हणजे दीस मस्ट बी इन एवरी हाऊस होल्ड. आनी एक्चुअली गोवन सांगपा जाय की फॉर एनी चायल्ड न्ही, द बॅकअप इज ऑलवेज द मदर, द मोस्ट इम्पॉर्टंट बॅकअप. सो आपले टेकिंग अ बॅक सीट इन द प्रोफेशनल फ्रंट, ऑन द पर्सनल फ्रंट, इट इज ऑलवेज द मॉम हू मॅनेजेस ऑल दीस थिंग्स क्वायटली न्ही. सो ते जेवण जावं, कितें जावं, क्लासीस जावं, सगळें. इवन इन आवर केस definitely yes, the mother did all that running around, keeping her profession on the back seat, keeping her personal things on back seat, because I was busy also doing my one person has to take that lead, and she took that lead. I was always there for the support. So that is how it is in every home. So obviously she has the right to have all apprehensions that फुडें कितें करतलो, खंय वतलो. So that decision I told him, हे जावनी सगळें मागीर आमी एकदां बसतले आनी ताकाच विचारून तुका कितें इच्छा आसा ताजी इच्छा प्रमाणे ताका आमी सपोर्ट करतले. सो आतां फुडें म्हणजे आतां ताका देवळान बी वचपाचो आसा काय पार्टी बीन करपाची आसा? फुडें प्लॅन कितें आहा? पयलीं एक्चुअली देवळान आमी आतां वचपाचें आशिल्लें. ओके. ऍक्च्युली आमी काल आमी मारुती देवूळ बी वचून पांयां पडलीं. कालचें आमी पयलीं आमी देवळाक गेलीं आनी मागीर आमी मिठाई हाडपाक गेलीं. सो काल आमी गेले. आज आमी संडे आमचे पुरसाक देवळाक वचपाचें आमच्या मनान आशिल्लें. जेन्ना आमी फ्री जातलीं तेन्ना वतलीं मागीर ताका घेवन. सगळें आसा न्ही, देवा खातीर एवरीथींग. सो मोस्ट इम्पॉर्टंट असले सगळे एक्झाम अशें आसता की वन एडवायस, इट इज अ 3 hours एक्झाम. वी हॅव सीन आतां 2 वर्सांनी पळयलां आमी कितले स्ट्रेस भुरगीं घेतात, पेरंट्स घेतात, कितले टेन्शन आसता एक्झामीचें म्हण आसता. बट एक एक्झाम तुजें लायफ केन्ना डिफायन करना. एक्झामीक एकटो भुरगो खंय तरी फर्स्ट येतलो, कोण सेकंड येतलो अशें आसता. कितलींशीं ब्रायट भुरगीं आसतात. सो इट इज
व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक आमी प्रोफेशनल पळयतात की सो मेनी पेरंट्स कम विथ चिल्ड्रन कोणाक कितें स्कोर मातसो कमी मेळ्ळो आनी कितें that should never define your future. It never defines. तूं फुडें कितें जातलो, there is a life is much bigger than all this. Obviously, we are happy when a child does well, child comes first. Everybody is happy. But anything other than that, it does not mean that is the end. Everybody should understand this exam, it's a 3 hours exam. It clicks sometimes for some people. So, आपले एक आउटलूक असो दवरूंकूच जाय. सो पेरंटांनी तो सपोर्ट दिवंकूच जाय. आमी सद्दां म्हणटाले यू जस्ट तूं वचून आपले बेस्ट कर. रिजल्ट कितें येता ते केन्ना चिंता करूं नाका. कितें येवं मागीर फुडें यू हॅव टू आपलें कितें आसा वॉट ऑप्शन्स त्या प्रमाणे फुडें वचपाचें. एक्झामीचेर नासता ते सो दॅट इज द वन एडवायस बिकॉज खूबदां आमकां दिसता आमकां कळटाय कलिग्स कितले स्ट्रेस आतां आमच्या टायमार कशें आशिल्ली तें आतां ना द स्ट्रेस इज मच डिफरंट वी वर मच लकियर टू हॅव गॉन इन व्हेरी सिंपल यू तूं शीक बारावी कर खंय तरी पावता वच ते इतले स्ट्रेसफूल तांचें बाळपण आसता ते इट इज नॉट लायक बिफोर दे आर ओनली 2 years दे आर स्टडींग सो आय वॉज हॅपी यूज टू टेक ब्रेक्स प्ले विथ Trisha, वॉच मुवीज दॅट इज रिक्वायर्ड कित्याक यू आर नॉट यू ऑलवेज यू लूज दॅट चायल्डहूड न्ही सगळी म्हणटा बारी पर्यंत कर आनी मागीर तूं फ्री ना मागीर तूं परत कोर्सान देन यू आर मोर बिजी अशें सो दीस आउटलूक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो वी शूड कीप आवर किड्स रिलॅक्स्ड द एनवायरमेंट इज व्हेरी स्ट्रेसफूल बट एज लॉंग एज दे अंडरस्टँड आय एम डुईंग माय बेस्ट अँड आय गिव्ह माय बेस्ट अँड नो बडी वील हॅव एनी इश्यूज विथ द रिजल्ट दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. येस परत एकदा तुमकां सगळ्यांक आमच्या गोंयकाराच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेशन आनी स्पेशल कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू ऋषभ बाब. सो अशेंच तेजे फुडें जी वाटचाल आसा फुडें जे तेजें फ्युचर आसा तें अशेंच फुडें वचोनी आनी हो जो सगळो अनुभव आसा तो आमी तुमचे कडेन पावयल्लो आसा आनी तेंच्या पेरंट्सांचें कितें म्हणणें आसा तशेंच ऋषभ जो आसा जो फर्स्ट येवन तेजे मनान कशें कितें तेजे मनान सगळी उमेद आसा ती आमी सगळी गोंयकारां कडेन हांगा पावयल्ली आसा. सो ही जी कार्यावळ आसा ती हांगाच सोंपयता सगळ्यान मेन म्हटल्यार थँक्यू म्हणटा ऋषभाचे फॅमिलीक तेणी आमकां हांगा टायम दिलो म्हणून. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.